आता सध्या आम्ही या कामुर्लेचे जो मेगा प्रोजेक्ट आसा जेका लागून येदो व्हडलो लोकांचो प्रोटेस्ट जालो, सिग्नेचर कॅम्पेन जाले आनी कंप्लेंट्स गेले, त्या सायटीचेर आसा सध्या आमी. आणि तुम्ही पळयला आता सध्या या प्रोजेक्ट हे जे काम चालू आसा पळय एका 172/1N ह्या सर्वे नंबराचेर सध्या स्टॉप ऑर्डर आसा. कित्याक हांकां बाय ना म्हणून खंय हितून पंचायतींच्यान तांकां नोटीस गेल्ली, स्टॉप ऑर्डर गेल्ली आनी बोरवेलाचें परमिशन हाडून काम चालू कर म्हणून. आनी ते नंतर सुद्धा तेंचे ते जावन सुद्धा अजून काम तेंचे चालूच आसा कंटिन्युअस. सरपंच नाटकां करता. सरपंच सध्या ह्या बिल्डरा वांगडा सामको सामील जाल्लो आसा, 100% सामील जाल्लो आसा. हांगा देव जिटिओ आसा, देव जिटिओ जो जेका कामुर्लेकारूच न्हू सगळे शिवोलकार सायडीचे सगळे लोक मानतात इतले, जाल्यार ते देवा कडेन सुद्धा फोटिंगपणा हो सरपंच जो आसा कामुर्लेचो तो सध्या करीत आसा. आनी ही जी पंचायत बॉडी थोडी जी तेंच्या वांगडा आसा पळय ही करीत आहा. हांगा मेळोन ते आयज गांव काबार करतात. हे बिल्डराक इस्प्राव बिल्डराक हेका सपोर्ट करपाक, ज्या बिल्डरान आजगांव काबार केले, ज्या बिल्डरान शिवोले काबार केले, तो बिल्डर आता कामुर्ले पावला कामुर्ले काबार करपाक. आनी ही कामां अशी चालू आहा. सरपंचाक पयर आमचो नुबटान वचोन सांगले, जेन्ना फोर्टनायट मिटींग जाली तेन्ना फोर्टनायट मिटींगेक वचोन ताका सांगले की मिटींग जाल्या उपरांत हांगा सायटीर येवन व्हिडिओ काडलो, तेच्या कडेन गेले, ताका सांगले की हांगा काम चालू आहा म्हणून. जाल्यार पुलिसांक फोन मारपाची नाटकां केली फक्त. आनी आतां तो सांगता की हें काम खंयच्या दुसऱ्या सर्वे नंबरान चालू आहा. म्हणजे लोकांक सध्या लोकांची दिशाभूल करप, लोकांक मिसगायड करपाचें सरपंचान सध्या नेट धरला. कित्याक सरपंच सामको फितूर जाल्लो आसा, गांव विकपाक सरपंचान काडलेलो आसा आनी सरपंच ह्या बिल्डरा वांगडा सामील आहा हे डायरेक्ट कळटा. 2 म्हयने जाले कंप्लेंट दिवन, जाल्यार लोकांनी प्रोटेस्ट केल्या उपरांत काल तेंच्यांनी फोर्टनायट मिटींगेक डिसिजन घेतले की टीसीपीक ते बरयतले आनी टीसीपी कडल्यान जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले म्हणून. आतां आमकां कळना, परते आमी विचारता की जेन्ना हे लिगल ओपिनियन खंयच्या तरी एडवोकेटाचो हाडलो आनी तो आपले काणयो सांगता थंय, जेन्ना पंचायत राज एक्ट आसा, जेन्ना सरपंचाच्या वयर सेक्रेटरी आसा जेका कायदो खबर आसा, सेक्रेटरीच्या वयर बीडीओ आसा, बीडीओ कायदो खबर आसा, तेच्या वयर डीओपी आहा तेका खबर आहा, नाल्यार मिनिस्टर आहा. तुमकां हे फालतू कामांक हे इन्स्पेक्शन करपाचें काय ना. हेका लागून जर तुमकां एडवोकेट लागता जाल्यार म्हाका दिसता एवरी डे तुमकां हांगा एडवोकेट लागतलो पंचायतीन कितें चलता आनी कितें ना तें विचारपाक. इतले बोंडेर म्हणून आमकां दाखयतात, पूण हे सरपंच बीन हे चड शाणे आहा. तांकां सगळें खबर आसा कशें कितें लोकांक पिशान काडपाक जाय, टायम वेस्ट करपाक जाय, तांकां टायम दिवपाक जाय, तांकां एडवांटेज दिवपाक जाय आपलें कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट करपाक. आतां आमी एक तुमकां अपडेट दिता की फोर्टनायट मिटींगेक कितें जालें. आमचो प्रोटेस्ट जाल्या उपरांत फोर्टनायट मिटींग जाली. फोर्टनायट मिटींगेक तेंच्यान डिसिजन घेतलें की टीसीपीक ते बरयतले आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले म्हणून. टीसीपी 2 म्हयने जाले, तो जयदेव आनी हो विश्वजीत राणे दोगूय जाण ते फायल घेवन न्हिदला. कित्याक हे तेंचे जावूय
हे इस्प्रावा आणि जो वायनार जो बिल्डर असा जे बार्देसान धुमाकूळ घातला पळय, सगळें काबार केला, हांकां विकते घेतला तेंच्यांनी. हे त्यांच्या फायली दोळे धापतात सायड पोवच्या आदी विदाउट रोड इन्स्पेक्शन काय नासतना परमिशनां दिता. सो आमकां दिसना हे अशेंच तेंकां हे करतले म्हणून इन्स्पेक्शन काडटले म्हणून. सो हे दोगूय पंचायत आणि टीसीबी दोगूय मेळोन हांगा गांव काबार करीत आसा. ऑलरेडी टीसीबीन गोंयची सत्यानाश केल्लोच आहा, पूण हांगा आयज हांगलो सरपंच ह्या जितिया देवाक सुद्धा सोडूंक ना तेणी. ज्या देवाकडे वर्सान वर्सा लोक वयतात, मागतात आनी जागृत देवस्थान म्हणून ह्या देवाक पासून हो भियाना. एका दिसता हो बिल्डर एका साल्वार करतलो म्हणून, एका दिसता ह्या बिल्डराचो आपल्याचेर हात आहा म्हणून आपूण सेफ जातलो म्हणून. आयज सगळ्या लोकांची जी हाय आसा, आयज सगळ्या 100% लोकांनी जी घरां सायनी मारल्या कामुरल्या, आयज सगळ्या लोकांची हाय ह्या सरपंचाक लागतली हेका खबर ना. हो आपूण आयज सरपंच जाला म्हणजे तेका दिसता आपूण कसले तरी शील्ड घातला, प्रोटेक्शन कर्णान जशें घातलेले तशें कवच कुंडल म्हाका दिसता हेच्याकडे आसा काय हेका दिसपाक लागला. महाभारतान जशें जाल्ले पळय, पूण महाभारतान सुद्धा हे जे अधर्म केला पळय तेंचो नाश जाला ह्या सरपंचान लक्षात दवरपाक जाय. आता आम्ही ह्याच्या नंतर आता सरपंचाक कॉल केलो हांवें, सरपंचाक कॉल केलो. सरपंच सांगता ना काडटा स्टॉप ऑर्डर येता, आमी इन्स्पेक्शन काडटा, केन्ना काडटा विचारल्यार फुडल्या विकान काडटा, हे काडटा ते काडटा असले गजाली सांगता, वाऱ्या वयले गजाली, कॉन्क्रीट काय ना. मागीर हांवें बीडीओ कॉल केलो, बीडीओन सांगले सेक्रेटरी कडेन उलयता म्हणून. मागीर हांवें डीओपीक कॉल केलो, डीओपीनूय सांगले आपूण बीडीओ कडेन उलयता, सेक्रेटरी कडेन उलयता आनी कितें ते सांगता म्हणून. पूण आमकां हे कन्स्ट्रक्शन बंद जाल्ले जाय, कित्याक आमी कायद्यान गेला आनी पंचायत आपलो जो रायट आसा, जो एक्झिक्युटीव पावर्स आसा तेंचे ते सध्या बायपास करता, ते सध्या ते ओव्हररूल करता आनी आपणाक जाय तशी मस्ती करून ह्या बिल्डरांक एडवांटेज दिता. आमी फक्त आतां सरपंचाक एक शिटकावणी दिता, तुका जर जाय सगळे लोक तुज्या घरा कडेन येवन बसलेले जाल्यार तुवें आमकां सांगचें. तूं आमचे पेशंट टेस्ट करता, तुका 400 लोकांक तूं हें करता जाल्यार तो कोण तरी कोण सांगतालो तो कोर्टान वच म्हणून, खंयचो पंच तो धर्मा म्हणून एक पंच मेंबर आहा, तो सांगता 400 लोकांक सिग्नेचर वचो न्ही म्हणटा लोकांक कोर्टान. म्हणजे हे सगळे सामील आहा. हो धर्मा, हो पांडुरंग सरपंच आसा पळय, हे सगळे इन्वॉल्व आसा. हांव नांवां घेता हेंची. हे दोगूय जाण सामके चड इन्वॉल्व आसा कामुर्लेचे पाड घालपाक, धर्मा आनी हो सरपंच. हे दोगूय जाण हांगा लोकांक आयज पिशान काडटात पळय, हे हेंच्यांनी बंद करपाचें. तुमकां जाय लोक येवन जर बसलेले जाल्यार आमी बसतले, हेंय सांगता तुमकां. तुमी फकाणां धरू नाका की लोक एकदां येयले आनी लोक गेले म्हणून. हे मेगा प्रोजेक्ट हांगा तुमी जे हाडटात पळय 300-400 करोडाचो भितर तुमचो कितलो शेअर आहा पळय, हो तेन्ना लोक जेन्ना दारार येतले तुमचो कितलो शेअर आहा पळय तो लोकांक सांगा. आता तुम्ही हे कन्स्ट्रक्शन कित्याक बंद करिना? एक तर तुम्ही बॅगा घेतले आसतले म्हणून तुम्ही बंद करिना, ना जाल्यार तुमकां कोणाचो तरी प्रेशर आसा ना भंय आसा म्हणून तुम्ही बंद करिना. दोनूच रिजन जावपाक शकता. 2 महिने तुमकां इन्स्पेक्शन काडपाक लागना. हांव रिक्वेस्ट करता बीडीओ कडेन, रिक्वेस्ट करता की तेने जर आता पंचायत काडिना आमी तुका लेटर करता, आयच्या आयज तुका लेटर करता, आमकां तुज्या कडल्यान बेगिनातल्या बेगीन हांगा इन्स्पेक्शन जाय. आमी डीओपीकूय रिक्वेस्ट करता की तेणी बीडीओक सांगचें, ना जाल्यार तेंच्या सायडींच्यान जाता तितले बेगीन हे पंचायत राज एक्ट जे फॉलो करिना तेंकां नोटीस वचपाची, तेंकां मेमो वचपाचो की तेंच्यांनी हे जे इन्स्पेक्शन काडूंक ना ते बेगिनातले बेगीन काडपाक जाय म्हणून. आनी आमकां हो प्रोजेक्ट स्टॉप जाल्लो जाय, कित्याक हांगा 6 मिटरचो रोड ना, तो ना. हांगा तुम्ही पळयता तो रोड फाटल्यान कितल्या मिटरचो आसा तो. आनी हो मेगा प्रोजेक्ट जो येता पळय हो टोटल इल्लीगल आसा. वयल्यान कॉम्युनिटाच्या जाग्यांच्यान आहेत ते हांगा सगळे ट्रक हाडटात, येदे व्हडले कन्स्ट्रक्शनाक मटेरियल हाडटात. इल्लीगल वेन ते सगळे काम चलयलां. आनी हेका विश्वजीत राणे हो बीजेपी सरकार, हो प्रमोद सावंत, हो टीसीबीचो जे ऑफिसर्स आसा आनी हे पंचायत हे सगळे सामील आहा. ह्या बिल्डरांनी तेंकां विकते घेतलेले आसा, ह्या बीजेपीक विकते घेतलेले आसा, ह्या बीजेपीच्या पंचायतींक विकते घेतलेले आसा. विकते घेतला, बोल्सान घातला आनी आयज ते चलयतात, गोंय चलयतात. गोंयकारांनी ह्या बीजेपीक वोट करच्या पयलीं 100 फावटी विचार करपाक जाय. ही बीजेपी तुमकां भाड्याक काडटली, बीजेपी तुमकां विकपाक काडटली. ऑलरेडी सेल केल्लो आहा. सो तुमची पावणी काडटली गोंयकारांच्या जमनेची पावणी काडलेली आहा. आतां तुमच्या लायव्हलीहुडाची आनी तुमच्या जिवनाची पावणी ऑलरेडी काडपाक चालू जाल्या आनी ह्या फुडें आनीक नेटान काडटले. सो तुमी विचार करा. हे जे चल्ला पळय, हे जो विनाश चल्ला आनी हे जे डिस्ट्रक्शन तुमकां दाखयला आमी खंयच्या लेवलाचेर डिस्ट्रक्शन चल्ला ते, हेका सगळ्याक कारणीभूत बीजेपी आसा. सो तांकां वोट करतना चिता. आनी लोकांक सगळ्यांक सांगता की आमी आतां तयार रावपाक जाय. कामुर्लेच्या लोकांक सांगता आमी आतां रेडी रावपाक जाय. आमकां आतां टायम येयला. जर डीओपी ना जाल्यार बीडीओ जर एक्शन घेयना आनी पंचायत तर घेत ना, जर हे टीसीबी एक्शन घेयना जाल्यार आमकां हेंच्या दाराचेर वचोन बसचें पडटलें जो मेरेन हे परमिशन रिवोक जायना ते. हांव आतां जाले ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जालो आतां आमी कंप्लेंट घातलेले आहा.
बोगार हांव वचोन सरपंचाक सांगता की हे काम चालू आहा तो म्हाका सांगता पुलिसांक फोन करता पुलिसांक फोन करता पूण काम आजून चालू आहा आनी कितें एक्शन घेतला अशें कांयच दिसना की जेन्ना आमी कंप्लेंट घातलेले तेन्ना बेश्टे एक्सकावेशन चालू आसलें आतां पळोवंक गेल्यार ऑलरेडी काम प्लिंथ लेवलाचेर पावला आनी दुसऱ्या जाग्यार पळोवंक जाता आजुनूय एक्सकावेशन करून आनीक प्लिंथ लेवलाचें काम चालू आहा तितूर ऑलरेडी तेंच्यांनी पिलर बी घातल्यात आनी आयज तुमी पळोवंक जाता जे तरेकेन जें काम चालू आहा की आमकां जाय हें काम बेगीनतल्या बेगीन हें बंद जाल्लें आनी इतले गांवच्या लोकांचे सिग्नेचर आसतना आनी इतले गांवच्या लोकांक व्हरोन हे पंचायतीन ऑलरेडी तांकां सांगले उपरांत जरी तर हें काम बंद करूंक जाय म्हणून आजून पंचायत स्ट्रिक्ट एक्शन घेयना तर मागता आमच्या सरपंचा लागीं एक स्विफ्ट एक्शन घेवन हें काम बंद करून एक स्टॉप नोटीस इश्यू केल्या ते भाशेन आतां शोकॉज नोटीस इश्यू करून हें लायसन्स कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक करपाक म्हणून